नमस्कार. गोवा टुनाइटा स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. न्हयांचे राष्ट्रीयकरणावेल्यान विधानसभेत बोवाळ. न्हंयो विकल्यो म्हणून विरोधक वेलात. मुख्यमंत्री म्हणटात न्हंयो सांबाळूकूच कबलात वाचात. विरोधक म्हणटात तसलें कांयच ना. जमीन रूपांतराविशीं याचिकांच्या 8 टीसीपीच्या आदेशांक संरक्षण दिवपी दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत. वादग्रस्त जमीन रूपांतरा आड न्यायालयीन प्रक्रियेत टीसीपीचो आडामो. यापुढे हॉटेलां आसूं वा कमर्शियल आस्थापनाक कोयर उखलपाची जबाबदारी सरकाराची. वेस्ट मॅनेजमेंट खात्यावरवीं वेव्हार. कोयर डंप करपी खासगी कंत्राटदार बंद. मुख्यमंत्र्याचें उतर. जुवारी प्लांट गुटलावन करता प्लॉट. मुख्यमंत्री म्हणटात चौकशी जातली. उद्देगीक सुवातेर रियल इस्टेट करूंक मेळची ना. विजय म्हणटा हजारांनी कोटींचे स्कॅम. सुवात विकली. गोंयांत तिसरो जिल्लो करपा विशीं अभ्यास. मुख्यमंत्री म्हणटात समितीच्या रिपोर्टा उपरांत सरकाराचो निर्णय. लोकसंख्या अर्थीक गजालींचो अभ्यास केप्यां सेंटर करपाची मागणी. नीट पेपर फूट व्यापक नियोजनबद्ध नी. प्रश्नपत्रिका सुरक्षीत करपा विशीं 30 सप्टेंबर मेरेन एसओपी थारावन रिपोर्ट करचो. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा परत नीट घेवपाची गरज ना. आनी समाज कल्याण स्किमीचे हजारांनी अर्ज हुंकळे. गृह आधाराच्या 8,000 वयर. लाडली लक्ष्मीचे 3,500. DSSSचे 5,000 वयर अर्ज हुंकळे. सरकारी डाटा. खबरो विस्तारान. न्हयांचे राष्ट्रीयकरणाचो इशू विधानसभेत बरोच तापलो. सरकारान न्हंयो विकल्यो म्हणून बोवाळ घालीत विरोधक सभापती मुखार मेकळ्या सुवातीत पावले. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधकांक जाप नाका. बेठोच बोवाळ करतात. कबलात वाचात. म्हणटा तसलें कांयच ना. मंत्री सिकेर म्हणटा न्हयांचे राष्ट्रीयकरणाचेर केंद्राकडेन वाटाघाटी करपी गोंय एकटेंच. गोवान केरळान कंपेर केला ते लिस्ट येयल्ले. केरळान आपले 10 न्हंयो ते लिस्टार डिलिस्ट केल्यो कित्याक लॉक तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गोवोरमेंटान सोयी न्हंय दिल्यो. कांयच एटेम्प्ट करूं ना खंयची न्हंयच काडपाकय. Under this article in list 1, later the National Waterways Act of 2016 declared 6 rivers of Goa as national waterways. Because same Kerala, same law. Kerala, how did it? Are you trying to tell me that waterways in Kerala have not been notified? They did it. Why you didn't try also? This is what the BJP government Parsekar's noticed it. He agreed to it. Have I said? You are saying that one second. You are saying that the central government had the powers, but he agreed in the first place. No, 1 minute. I would place this on the table of the House. Then, that is the year 2011, when the then union government was biased towards the state. We changed in government in May 2014 at the center. The attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed. Looking at this positive attitude of the new government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page, and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. Yes, sir, I require another 2-3 minutes. I am reading the MOU because you all are making allegations. You all are making allegations. You all are making allegations to say that we have sold the river. time pass challa. आणि सदस्य बसून घ्यात. Complete by your इकड सर एका बेस्ट आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. Because टायमपास बिलकुल करिना. तूं जाय जाल्यार एमओयू दवरपाक तयार आहा. दवरता. जाय जाल्यार एमओयू सायन केला. गव्हर्नमेंटात पयले फावटी नॅशनल बील पास केल्या उपरांत जो एमओयू सायन केल्या. गोवा ही एकमेव स्टेट आसा ज्या अंतर्गत असो एमओयू स्टार्ट करून. टीसीपीन जमीन डेव्हलपमेंटा विशीं दिल्ले परवाने सगळ्या अधिकाऱ्यांक बंधनकारक.
अशी दुरुस्ती सरकार टीसीपी कायद्यात करता. टीसीपी मंत्र्यान नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक मांडला. रद्द जाल्ल्या कळंगूट, कानोळे, हडफड्यां, नागवा, पर्रा, ओडीपी सकल दिल्ल्या परवाना आड कसलीच केस खंयच्याच कोर्टा मुखार चलपाची ना. जमीन रुपांतराविशीं कोर्टाचे आदेश निर्फळ करपाची तरतूद. गोंय नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 19 आणि 134 सुधारणा करूंक नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक टीसीपी मंत्र्यान सादर केला. ह्या विधेयकात नेमके कितें बदल केलात पळयात. कलम 19 आणि 134 सुधारणा करूंक नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक सभाघरा मुखार मांडला. नगर नियोजन खात्यान जमीन डेव्हलपमेंट संदर्भात दिल्ले परवाने राज्यातल्या सगळ्या कॉम्पिटंट ऑथॉरिटींक निमाणे आणि बंधनकारक आसतले. जेन्ना ओडीपीतले एखादो वाठार वा पुराय वाठार भायर काडटा तेन्ना त्या वाठारांतलो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लान पयलीं आशिल्लो तसोच लागू उरतलो अशी तरतूद केल्या. एखादो वाठार प्लानिंग वाठार म्हूण कलम 18 खाला जाहीर जालो काय ओडीपी जाय मेरेन उदरगतीची कामां प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण निश्चित जातली. रद्द जाल्ल्या कळंगूट, कांदोळे, हाडफड्यां, नागवा, पर्रा ओडीपी सकयल दिल्ले सगळे परवान्या विरोधात कसलीच केस खंयच्याच कोर्टा मुखार चलपाक शकना. तशी कायद्यात दुरुस्ती आसा. जमीन रुपांतरणा संदर्भात न्यायालयान दिल्ले निवाडे लेगीत रद्द जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत ह्या फुडें हॉटेलां आसूं वा बाकीची कमर्शियल आस्थापनां तांचो कोयर उखलपाचो कॉन्ट्राक्ट प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांक ना. सरकार जबाबदारी घेवन तें काम वेस्ट मॅनेजमेंटा सकयल हाडटलो. मुख्यमंत्र्याचें उतर. प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर कोयर हाडून कुठ्ठाळे कोमुनिदादीच्या जमनीर वडयतात म्हणून आमदारान विशय काडिल्लो. आतां कॉन्ट्रॅक्टर वेस्ट मॅनेजमेंटा सकयल. ताली कोमदाद आसा हांयसर एक ट्रक जो गार्बेज घालता तेन्ना आमी रेड हँडेड दवरलेलो आनी हो 7 तारखेर जुलयाचे 7 तारखेर रेड हँडेड दवरलेलो आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी. आमची कोर्ताली सांकवाडे केलोसी कोमदाद आसा हांगासर आख्खी गार्बेज हाडून डेब्रेज हाडून आख्खी भरलेली आसा. रायट हँडेड दवरलेलो आनी लास्ट टायम CM सरान सांगलेलें 19 तारखेर जे कोणाक आमी रायट हँडेड दवरता ताका आपल्यान कंप्लेन दी म्हणून. हांवें आमचे पंचायतान कोर्ताली कोमदाद पंचायतान ताका कंप्लेन पुलिशेक कंप्लेन केल्ली. स्पीकर सर ऑलरेडी तेगे ट्रक रिलीज केलो आनी हो गार्बेज कोण काडटलो सर? गाडी रिलीज केली, कोर्टान रिलीज केली ती. गार्बेज कोण काडटलो सर ती आतां? कोर्टान रिलीज केली 4 लाख बॉन्ड घेऊन. गार्बेज कोण काडटलो सर ती आतां? पळय गार्बेज कितें काडपाचें इट इज अ जॉब ऑफ द पंचायत एक्चुअली लोकल बॉडीज. बट अशा वेळार आतां जर पंचायत काडिना किंवा म्हाजें म्हणणें आसा की तशें पळोवंक वचत जाल्यार जो कचरो भायलो हाडून जो कोण उडयता जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे ताजो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय न्ही ताज्याच कडल्यान तो काडून घेवपाक जाय. येस ताज्याच कडल्यान आनी तेज्या कडल्यान तो क्लीन करूंक जाता. हल्ला तेका फायन घालता. स्पीकर सर मेन स्पीकर सर एक म्हणजे स्पीकर सर एका ऍड करता. प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर जे बेश्टे हॉटेलां कडेन फॅक्टरीं कडेन जे रजिस्टर्ड आसात पळय न्ही ते कॅन्सल करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आतां सगळे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडरूच हाडटा. हांवें जे पयर सांगलां तें म्हणजे ताजें कितेंय जालें आसत जाल्यार आमी जबाबदारी घेवपाक शकता. आमी जबाबदारी घेता वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कंपल्सरी करता. आतां कोणूच जो तिसरो कॉन्ट्रॅक्टराक बेश्टो रजिस्टर्ड करपाक दिना, हॉटेलाकूय दिना, फॅक्टरीकूय दिना, अनलेस एंड अंटील ही कम्स अंडर अस वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. जुवारी उद्देगाक प्लांट बंद करून प्लॉट करून विकूंक दिवचे ना. चौकशी जातली. मुख्यमंत्र्याचें उतर. जुवारीच्या जमनीचे रियल डिलाचो इशू विजयान तापयलो. कांय सुवात खंय लोदा डेव्हलपर्सांक विकली. लाखावयर स्क्वेअर मेत्र रेट. हजारांनी कोटींचे स्कॅम. सरकारान जुवारीक जमीन लीज दिल्ली उद्देग रोजगाराक गोंय सरकार सॉलिसिटर जनरलाच्या ओपिनियनाक रावला. अडोरे द गोवा म्हणून आनी पुरवनकारा म्हणटी एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी हे हो प्रोजेक्ट विकूंक लागले. तांची विकपाची एवरेज सेल फ्लॅटाची 55,000 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकारान 4 आण्यांक जमीन एक्वायर केल्ली बेरोजगारी सोंपोवपाक बारीक लोकांची. ते आतां फ्लॅट विकपाक लागले 55,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर. की सनद दिल्या 178/-1/Q फॉर 11,320 कमर्शियल आणि 1,11,745 रेजिडेन्शियल.
sold to Ultra Dwell LLP, who sold it to Impactum Lands Private Limited. Weekly कितल्याक आतां 53,000 rupees square meter. Total sale deed cost कितलो आलो 592 crores. स्पीकर सर, पहिल्यान पयली ह्या क्वेश्चनाक माझे ऑब्जेक्शन आसा. तुवें जुवारी लँड स्कॅम म्हटला. खरें म्हणजे तुम्ही हो क्वेश्चन अशा पद्दतीत एडमिट करपाक जायना. स्पीकर सर, आमी टायटल घालनात, आमी क्वेश्चन घालतात. नाही माझे म्हणणे म्हाका तुमकांच म्हणणे स्पीकर सर, माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही ह्या क्वेश्चनाचें नाव जे आहा पळय न्हू ते चेंज करा. जुवारी लँड इश्यू म्हणून आमकां कांयच म्हणणें ना. स्पीकर सर, एज फॉर एज तेन्नाच्या गव्हर्मेंटात म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ही कोमुदाद जी आसा ती जुवारीक दिल्ली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता, जर ती इंडस्ट्रियल पर्पजाक दिल्ली ती आतां इंडस्ट्री बंद करून ते प्लॉट जे आसा पळय न्ही ते रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर आमी आयच्या घडीक हांव चॅक करता म्हणजे अकॉर्डिंग टू कायद्यान कितें आहा तें, बट रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर ताका विकपाक दिवचें ना. हांकां जे प्रोजेक्ट येवपाचो आहा गल्फ ऑफ गोवा ताका परमिशन बी मेळ्ळें. म्हजे कडेन परमिशन आहा. सांगा म्हाका तुमी आतां. स्पीकर सर, आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजूनूय येवंक ना. एज फॉर एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके, आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आणि त्याने जे सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता आमी कॅन्सल करता. गोंयांत तिसरो जिल्लो करपा विशीं मुख्य सचिवाच्या मुखेलपणांत समिती केल्या. समितीन रिपोर्ट दिल्या उपरांत तिसरो जिल्लो करपा विशीं नेमको निर्णय जातलो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत जाप दिल्या. मंत्री म्हणटात जनसंख्या अर्थीक गजालींचो अभ्यास जातलो. मुखेल केंद्र केप्यां करचें म्हणून मागणी. आमदार गणेशान थाराव हाडिल्लो. This House unanimously resolves to urge the government to carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardai, Ponda, Sakali, Valpai, Prior, Shiroda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margao. To assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district. बॅकवर्ड म्हटलं कितें? फोंड्या तालुका जर बॅकवर्ड म्हटलें जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणपाक पडटले. आमच्या तालुका थोडे आसा ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें. सद्याक म्हाका दिसता बॅकवर्ड म्हणटा मातशें उतर बरें दिसना. आम बॅकवर्ड खंयच्यान आयता न्हू. सरकार फॅसिलिटीज दिवपाक केपें मतदारसंघ बॅकवर्ड आहे. लोक बॅकवर्ड ना आमगेलो. लोक मुखार आहा भरपूर. ओवरऑल स्टडी जो आसा ह्या तिनूय म्हणजे म्हटला त्या हेजो स्टडी सुरू आसा. म्हणजे तुम्ही जशें म्हटलें की काणकोण सांगे केपें दारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना. आमी जशें म्हणटा ते सुविधा वायज तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसा हांगा आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधाच ना. हाजेरूय डिस्कशन जातलें. ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय सरकाराचो सुरू आसा. ताजेर एकंदर कमिटी अपॉयंट केल्या. ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयचे बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता. सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विड्रॉ करचे. Assurance given by the Minister and the Chief Minister, I withdraw the resolution. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. मिरामारचो 1.5 कोटी खर्च करून बांदिल्लो फुटब्रिज शुक्रारा महानगरपालिकेन मोडपाक सुरवात केल्या. 2012त उक्तावण केल्लो हो फुटब्रिज कळमेल्ल्यान तो धोकादायक आसा म्हणून लोकां खातीर बंद केल्लो. ह्या ब्रिजाचे ऑडिट करचे अशी विनवणी कांय दिसा फाटीं महानगरपालिकेन GSC केल्ली. Get a stability reports and everything. So now it's finally ready to come down. We've appointed a contractor from the corporation side. What we've told him is now not to cause any inconvenience to the school. Basically, we want all the work to get done by Sunday. Because all the students have their syllabus and everything that they need to catch up with. So we're trying to get that as rushed as possible. We just want to thank everyone for their patience also.
but it's finally coming down. Plan to divert the traffic from the traffic which is intending to proceed towards Donapal. We will be diverting it from Toka. Yeah. And similarly, traffic coming from Donapal towards Miramar, we will be diverting it at Science Center to other circle, and then they can proceed wherever they want. How many days it will take? That is We are hoping by Sunday everything will be done. Latest by Monday. नीट परीक्षेत नियोजनबद्ध पद्धतशीर पेपर फुटना पटना आणि हजारीबागात तितले पुरते कर्म केला प्रश्नपत्रिकांचे सुरक्षेविशीं फुडें खबरदारी घेवची म्हणून सांगून सुप्रीम कोर्टान 30 सप्टेंबर मेरेन एसओपी विशीं रिपोर्ट दिवंक सांगला मजगती फुडें धुकलिल्ली यूजीसी नेट परीक्षेचें शेड्यूल आयलें 21 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर मजगती यूजीसी नेट परीक्षेक सकाळीं आनी दनपरां अश्यो 2 शिफ्टी गोंय सरकाराची चालू अर्थीक वर्सा वेगवेगळ्या सामाजीक स्किमी खातीर अर्थीक तरतूद आनी लावार्थ्यां विशीं माहिती आयल्या गृह आदाराचे 8,000 वयर अर्ज हुमकळ्यात लाडली लक्ष्मीचे 3,700 मायज पेंडींग दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्किमाचे 5,200 अर्ज आडकल्यात सुमार 17,000 अर्जदारांचे कल्याण आडकलां राज्यांत दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण गृह आधार लाडली लक्ष्मी ह्या येवजणींचे जायते लावार्थी आसात मात हजारांनी अर्ज पेंडींग पळोवया ह्या येवजण्यां विशीं सरकारान 2024-25 वित्तीय वर्सा खातीर रिलीज केल्लो डेटा दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम आर्थीक तरतूद 436.80 करोड येवजणेचे लावार्थी 1,38,131 प्रलंबित अर्ज 5,224 गृह आधार येवजण आर्थिक तरतूद 229.56 करोड येवजणेचे लावार्थी 1,33,589 प्रलंबित अर्ज 8,097 दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण आर्थिक तरतूद 65 करोड येवजणेचे लावार्थी 5,788 प्रलंबित अर्ज 3 लाडली लक्ष्मी येवजण आर्थिक तरतूद 51.64 करोड येवजणेचे लावार्थी 82,669 प्रलंबित अर्ज 3,784 प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी एका तेंपावयली पणजेंतली फामाद बिल्डींग जुंता हावजाची सध्या दशा जायत चल्ल्या 6 माळ्यांच्या ह्या बिल्डिंगेत कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो सरकारी कचेऱ्यो मात बिल्डिंगेची दशा पळयल्यार थंय वावुरतल्या स्टाफाची काकूट वण्टीक वेरो बिल्डिंगेचो प्लास्टर निखळटा वेल्या माळार बियरीच्यो बाटल्यो आनी कोयर सरकारी जुंता हावजाचो अड्डो जाता जुंता हाऊस म्हटल्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा खंय जागो ती आनी खंयची बिल्डींग ती गोंयची बरीच पोन्नी बिल्डींग एके टायमार पणजेची 3rd टॉलेस्ट बिल्डींग आशिल्ली पूण तिची आतां परिस्थिती पळोवपाची ना बिल्डिंगेची सगळी ऑलमोस्ट दशा जाल्ली आसा बिल्डिंगेक सगळ्याक लिकेजीस आसा तशेंच बिल्डिंगेक खंय ना खंय तुमी पळोवपाक शकतात की तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकतात की बिल्डिंगेक सगळें चित्तलें आसा खंयी बिल्डिंगेचो ते बिल्डिंगेक फ्लूक मारलेली आसा ऑलमोस्ट 60 वर्सां जाल्ली हे बिल्डिंगेक 63 बांदलेली बिल्डींग आनी आतां तेजी परिस्थिती खूबच वायट जाल्ली आसा हांगसर जी खूब ऑफिसां आशिल्ली ती शिफ्ट केल्ली आसा थोडी ऑफिस आसा ती आजुनूय आसा पूण खूब रिस्की सिच्युएशन आसा हांगसर जे टॉयलेट्स आसा त्यो सारके वर्क करना उदक आसना तशेंच जे सिवेज टँक आसा तेंचेर वयर सारकें कवरींग ना थोडे कडेन पुट्टे दवरिल्ले आसा थोडे कडेन बेश्टे बारीकशे लाकडाचे दवरिल्ले आसा आनी एक गजाल म्हणल्यार ही गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा पूण थोडी वयर आमकां 5th फ्लोराचेर वयर पळोवपाक गावता म्हणल्यार त्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसा आनी थोड्यो अनवॉन्टेड गजाली आसा त्यो आसपाक जायना अश्यो बिल्डिंगेक त्यो सुद्दां गजाली वयर थोडी पळोवपाक गावता ही एक बिल्डींग हिस्टोरीक समज सरकारी बिल्डींग मोडटा कित्याक ती मोडपाची खूब गरज आसा नवी बांदपाची गरज आसा सरकारान मोडची पूण एक बरो असोच एक पॅटर्न करून बांदचो असोच एक डिजायन करून बांदचो कारण ही एक हिस्टोरीक बिल्डींग आसा स्टुडंटा खातीर श्री कुंकळकार सिद्धेश श्रीपाद नायकान उत्तर गोंयचे झेडपी चेअरमॅन पद सोडलें राजिनामो दिलो हालींच बीजेपीचे बसकेंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे झेडपी चेअरमॅन बदलपाचें थारिल्लें ते उपरांत सिद्धेश देंवलो पक्षाच्या ऑर्दी प्रमाण सुवर्णा तेंडुलकरान दक्षिण गोंयचे झेडपी अध्यक्षपद हालींच सोडलां
सिद्धेश म्हणटा फुडलो अध्यक्ष पक्ष थारायतलो. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून हांव म्हजो राजिनामो आज दिता आनी ताकाच लागून फाटली जी 2-2.5 वर्सांचो काळ हांव अध्यक्ष म्हणून हांवें बसयल्लो आसा. ताका लागून सगळ्यात पयलीं पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे खूब खूब आभार मानता, कारण तांणी म्हजेर हो विश्वास दाखयलो. म्हजे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य, आमचे जिल्हा पंचायतीचे सीईओ, अकाउंट्स ऑफिसर, सगळे असिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, आमचे सगळे ज्युनियर इंजिनियर्स आनी फुल जिल्हा पंचायतीचो स्टाफ हांचे सगळ्यांचे मनांतल्यान आभार मानता. तांणी म्हाका पूर्ण सहयोग दिलो, पूर्ण पाठिंबो दिलो, जेणे करून आमी जिल्हा पंचायतीची जी कामां आसा ती बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाक शकले. आज आमी जिल्हा पंचायत म्हणून फाटली 2-2.5 वर्सां उत्तर गोंयांत खूब काम केलें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.